गोंयांत टॅक्सी ॲप सेवा हाडल्यार गोंयची येरादारी सोय वेवस्थीत जातली हो माविनाचो निव्वळ गैरसमज अशें मत गोवा फॉरवर्डाचो फुडारी विजय सरदेसाय हाणें व्यक्त केला। गोंयच्या टॅक्सीक मिटर लावन सरकारान कितें उजवड घातलो असो प्रश्नय विजय सरदेसायान केला। कर्नाटकांत लोकांच्या मागणे उपरांत ओला उबेर सारक्यो सेवा भायर मारल्यो। थंय लेगीत भाजपाचें सरकार आसा, मात गोंयच्या भाजपा सरकाराक लोकांच्या प्रश्नाचें कांयच पडिल्लें ना। गोंयचें सरकार 22% कमिशन ह्या तत्वाचेर सगळीं कामां करता असो आरोप लेगीत विजय सरदेसायान केला। तो आमचो मोविन गुरीन म्हणटा तो जें कितें आमी ओला आनी उबराच्या अगेन्स्ट सांगला हाजे पयलीं तांकां एक कितें दिसता की एग्रिगेटर हाडप म्हळ्यार सगळे जाग्यार पडप। सगळें जर जाग्यार पडटालें जाल्यार तुमी मिटर घालूनय टॅक्सीचो प्रॉब्लेम कित्याक सॉल्व जावना। मुख्यमंत्र्याक जेन्ना हांवें हो प्रश्न विचारलो अशें ताणें म्हाका कितें म्हणलें की ते लेस काडून ताजेर घालतात कोणाचेर मिटराचेर घालतात आनी ते लिपयतात बी। आज तांकां दिसता की टॅक्सीचो प्रॉब्लेम आनी ओवर चार्जींग जें जाता हें सॉल्व करपा खातीर एग्रिगेटर हाडपाक जाय, म्हळ्यार कोण ओला नाल्यार उबर हाडपाक जाय। खंय हाडूंक जाय? मोपा हाडूंक जाय पयलें ते म्हणटा आनी उरिल्ले कडेन आमी हाडटले म्हणून। ओला आनी उबर जर सोल्युशन टॅक्सी प्रॉब्लेमाचो जाल्यार कर्नाटकांत कितें जाता? कर्नाटकांत खंयच्या पार्टीचो सरकार आसा? कर्नाटका हांचे परस मातशे वयर लेवलाचेर आहा, तांचो 40% कमिशन आहा, हांचे 22% चालू आहा। सो तशें मातशें तें चड आसत, पूण मोविन गुदिरान कर्नाटका कडच्यान शिकचें आनीक सांगचें की बाबा कर्नाटकांत चल्लां तें गोंयांत ना चलतलें वो चलचें ना हें कित्या वयल्यान तो म्हणटा। जेन्ना तांणी तांकां बॅन केल्लें आहा त्या लोकांक फटयतात, तांचे पाकीट मारतात, इतलें ह्या परिस्थितीचेर ताणें कॉमेंट जेन्ना केला हें मोविन गुरीन पेपर वाचना काय हो प्रश्न। म्हजो प्रश्न इतलोच की आतां तो दखल घेतलो काय ना, कित्याक सरकार कर्नाटकान आहा तोय बी तांच्याच पक्षाचो आनी कर्नाटकान आज सगळें मेन फोकस तांचो आहा कित्याक इलेक्शनाक येवपाचें। इलेक्शनाचे पयलीं जर कर्नाटकाचो मंत्री आनी कर्नाटकाचो सरकार ओला उबर हाडपाचें म्हळ्यार बॅन करपाचें उलयता जाल्यार हाजो अर्थ असो की थंयच्या लोकांक ओला उबर नाका। आमच्या सरकाराक जर आमच्या लोकांचें पडूंकूच ना।